जे राज आमकां तुझे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरिल्ले तुझे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी
जेजू आमचो सुमी आमचो इश्ट आमकां राखचो आनी सांबाळचो आमच्या सांगाता हजर जाता ताका आमी स्वागत करया दुलोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो आमचे संगी दीस रात रावता आमकां सांबाळन चलयता अपूर्वाचें गीत आमकां सोमियाक आमचो इश्ट आमी स्वागत करया आमी स्वागत करूं आपण सांबाळचो आमी व्हडा जाळ्यान सांगाता मेळोन ताका जेजू आमच्या कायाक जेजू आमचे इश्ट मोगाळ सांगाता आमी आपण मोवाळ इश्ट आमचो आमचे संगी दीस रात रावता अपूर्वाचें गीत आमकां सोमियाक आमचो इश्ट आमी स्वागत करया आमी स्वागत जेजू आमच्या कायाक जेजू आमचे इश्ट मोगाळ सांगाता आमी आपण आमचे संगी रात रावता अपूर्वाचें गीत आमकां सोमियाक जेजू आमच्या कायाक आमी आपण अपूर्वाचें गीत आमकां जेजू आमच्या कायाक आमी आपल्याच रक्तान न्हाणयता बापाक दिता तांकां पेशेराने ठयता आपले स्रक मास्तांका आपले स्रक मास्तांका तांचे थंय तो एक जाता आमचो सुमी आमचो जेजू आमच्या समोर आसा सांगाता थोडो वेळ रावोंक आनी थोड्यो घडयो ताच्या सांगाता कुर्सूं ही घडीभर मौन रावया आमची सगळी कूड आत्मो आमचे ते आसले सक्कड सुमयाच्या पांय तळा दवरया आनी सुमया समोर थोडो वेळ कुर्सूंक ताची कृपा आनी ताची विनवणी आमी मागया उत्पत्ती ग्रंथ 14 अध्याय 22वी ओळ सांगता सर्वेस्परा तुका आमी होगळसिता कित्याक तूं सगळ्या सृश्टेचो रचणार सर्वेस्परा आमी तुका होगळसिता कित्याक तूं सगळ्या सृश्टेचो रचणार तशेंच किर्तनगार म्हणटा किर्तन 130 आनी 5 ओळ 3 सर्वेस्परा तुझे नाव जावन आसा दुलोब स्वादीक सर्वेस्परा तुझे नाव दुलोब आनी स्वादीक सांपावलो फिलिप घरांक बरयलेल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत 9व्या वळीन सांगता सर्वेस्परा तुझे नाव सर्व नावां प्रास वर्ते सर्वेस्परा तुझे नाव सर्व नावां प्रास वर्ते आनी आज तो सर्वेस्पर आमच्या संगत आसा ताजे नाव वर्ते आनी आमचे भाग जावन आसा ताका होगळसूंचे सुमयाक आमी होगळसिया आमची जबाब जावं दी आमी तुका होगळसिता ये सुमया आमी तुका होगळसिता ये सुमया तुज्या अपुरबायेच्या नांवा पासत आमी तुका होगळसिता ये सुमया
तुझ्या महिमेबरीत कृत्यां बसत आमी तुका होगळसितांव येसुम्या तुवें रचयल्ल्या रचना बसत आमी तुका होगळसितांव येसुम्या तुझ्या महान आनी वर्ते पदवे बसत आमी तुका होगळसितांव येसुम्या तुझ्या कुरपे आनी देण्या बसत आमी तुका होगळसितांव येसुम्या तुझ्या महान सक्ते बसत आमी तुका होगळसितांव येसुम्या तुझ्या वैभवा बसत आमी तुका होगळसितांव येसुम्या तुझ्या नितीवनपणा बसत आमी तुका होगळसितांव येसुम्या तुझ्या राजवडकाये बसत आमी तुका होगळसितांव येसुम्या तुझ्या महान कार्यां बसत आमी तुका होगळसितांव येसुम्या सोम्याक होगळसूंचे आमचें भाग आनी आमचें कर्तव्य आनी आज ह्या सोम्याक आमी होगळसितना सोम्याचो होगळाप आमी गावया होगळाप आमी गावया आमच्या काळजांत आमच्या मोतींत आमच्या कुडींत आमच्या आत्म्यान सगळ्या पृथ्वे संगाता मेळोन भावा भयणीनो सोम्याक आमी होगळाप गावया सोम्याची स्तुती गावया हांव होगळाप दितां जेजूक हांव होगळाप दितां जेजूक हांव होगळाप दितां जेजूक म्हज्या काळजांत दुसरें चरण हांव जय जय म्हणटां हांव जय जय म्हणटां हांव जय जय म्हणटां सगळ्या म्हज्या काळजांत हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू म्हज्या काळजांत हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू काळजांत हांव जय जय म्हणटां हांव जय जय म्हणटां जेजू हांव जय जय म्हणटां जेजू हांव जय जय म्हणटां जेजू म्हज्या काळजांत
सिमांव पेद्रू लागीं विचारी लागलो, सिमांव जोआंच्या पुता, हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली, वय सम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक चरय. परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी, सिमांव जोआंच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. पेद्रून जाप दिली, वय सम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक चरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव जोआंच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनान दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सुम्या, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, चरय म्हज्या बकऱ्यांक. सतस हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तुंचो स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तारून धरतलोय. तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. उपरांत ताणें ताका म्हळें, म्हजो पाटलाव कर. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कोणें आज टीव्हीचेर मिसाचें बलिदान पळयलां, ह्या वैयक्तीक मागणें करून पवित्र पुस्तकाचें आईचें वाचप वाचलां, तांकां हो आयचो वांजेले दुळूच परिचीत. आयच्या आराधनाक ह्या मोठव्या नियाळाक हांवें आयचोच वांजेल काडला आनी हातून आमकां एवकरिस्तांत आसलो जेजू कितें संदेश दिवंक सोदता म्हणलें समजोवंक प्रयत्न करया. मोगाच्यानो, आमी आयकल्ल्या वांजेलाच्या वाचपांत म्हज्या मतीक जुळकोवच्यो 2 संगती ह्या आराधना वेळा तुमचे मुखार दवरूंक हांव कशी व्हरतां. पयलें, जेजून पेद्रूक विचारिल्लें सवाल, सिमांव जोआंच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. 3 फावटी इल्लेशा वेगळ्या वेगळ्या रितीन जेजू सिमांवक हें सवाल विचारता. दुसरी गजाल आमकां जळकोवची या म्हाका जळकोवची, जेजून पेद्रून ह्या सवालाक दिल्ल्या जापीक दिवची जाप, चरय म्हज्या शेळयांक. ह्या 2 संगतींचेर आज जेजू म्हाका आनी तुमकां कितें सांगूंक सोदता तें समजोवंक प्रयत्न करया. मोगाच्यान जेजून विचारिल्लें सवाल, सिमांव जोआंच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. हे सवाल सोंपें म्हूण दिसोंक पुरो, पूण ह्या सवालांत गूढ अर्थ आसा. जेजून कित्याक लागून हें सवाल विचारलें? जेजून जायतीं वेगळीं सवालां विचारीत आहलीं. सिमांव, तुका हांवें शिकयल्लें उडास आसा गी. सिमांव, तुका अजापां करूंक जातीत गी. सिमांव, तुका हांवें वळविल्ले बरी खुरी सोवंक जीव सॅक्रिफायस करूंक जायत गी. सिमांव, तूं म्हजे बरी शिकोवण दिवंक सक्शी गी. ह्या रितीचीं हेर सवालां जेजून विचारी येतालीं. कित्याक म्हळ्यार जेजू जिवान जावन 7 जाणां शिसांक दिश्टीक पडले हें घडीत. पूण जेजू हे सवाल कित्याक विचारता? सिमांव, तूं म्हजो मोग करताय गी. मोगाच्यानो, ह्या सवाला मुखांतर जेजू
ताचे मदलो आनी आमचे मदलो संबंध कसो आसूंक जाय म्हणून स्पश्ट करता. म्हाका न्हू क्रिस्तांव जावचे, क्रिस्तांव जिणी जियोवचे म्हळ्यार कांय थोड्यो रेगऱ्यो रुली पाळच्यो न्हय, कांय थोडी मागणी तोंडपाट म्हणची न्हय, कांय इल्लीं गितां बऱ्या ताळ्यान सांगाता मेळोवन गावची न्हय, या कांय इल्ले आमी कायद्याचे आनी कोणें सांगलां म्हणून करचें न्हय. म्हाका क्रिस्तांव जिवीत म्हळ्यार देवा लागीं मोगान जियोवचें. देखून जेजूक हें स्पश्ट करूंक जाय आसलें. देखून तो सिमांवक एकच सवाल विचारता, तूं म्हजो मोग करताय गी. जर जेजूक सिमांव आपलो मोग करता म्हूण समजलें, हांवें हे दोळी सारली आनीक विचारून येतली, या तुमी विचार्यत जाल्ली, आमी चिंचेत जाल्ली, धर्मा विशयांतली, भावार्था विशयांतली सकट सवालां ताका मेळयत मोगाच्या न्हू. मोग म्हणलो शब्द बहुशा आमच्या जिणेंतलो सदांचो आनी भोव उंचलो शब्द. एका दादल्यान आपल्या स्त्रियेक, स्त्रियेन आपल्या दादल्याक, आवय बापायनी भुरग्यांक आनी भुरग्यांनी आवय बापायक, रक्त संबंधिकांनी, इश्टांनी, वळखीच्यांनी एकामेकाक विचारचें तसलें सवाल, तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून. आनी असलें सादें चालत्या जिणेचें मनशा सैमाचें सवाल जेजू पेद्रूक विचारन भावार्थ म्हळ्यार देवा आनी मनशा मदलो मोगाचो संबंध म्हणलें स्पश्ट करता. देखून मोगाचो न्हू आज आमचे मुखार असो सुमी म्हाका आनी तुमकां हेंच सवाल विचारता. आमचें नांव काण तो विचारता, तूं म्हजो मोग करताय गी, तूं म्हजो मोग करताय गी. पूण मोगाचो न्हू आयच्या वांजेलांत ह्या सवालाक आनी सवालाच्या जापीक लागून संदेश मुग्धाना. पेद्रू म्हणटा, सुम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करतां. पूण जेजू कितें जाप दिता? जेजू म्हणटा, चरय म्हज्या शेळयांक. जेजू म्हणीत आसले, म्हाका भारी खुशी जाली पेद्रू, सिमांव तूं म्हजो मोग करताय म्हणून. आनी हांवें संतोशान सर्गाक सोडून वचयत आनी हांवें संतोशान म्हजे हेटल्याक रावयत. ह्या म्हाका भारी अभिमान भोगता, कित्याक तूं म्हजो मोग करताय म्हणून. पूण जेजू असली खंयची जाप दिनासतना कितें म्हणटा, चरय म्हज्या शेळयांक. सवाल एक आनी त्या सवालाच्या जापीक लागून जेजून दिवची जाप इल्ली वेगळ्याच रितीची म्हणली पळय आमकां भोगता. तूं म्हजो मोग करताय मू तर सरय म्हज्या शेळयांक. ह्या जापींत आमकां खंयी जेजून शिकयल्लें एक उपादेश, एक व्हरतें नियम जळकाता मोगाचो न्हू. सक्कड उपादेशां पैकी व्हरतो उपादेश खंयचो म्हणून विचारले तवळ जेजून म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. मोगाचो न्हू जेजूक कोणेय ताचो मात्र मोग करून दोळे धांपून आमेन म्हणून दिंबी मोडून पाटीं गेल्यार फावना. बागार तो आशेता कोण ताचो मोग करता ताणें पेल्याचो मोग करूंक जाय. चरय म्हज्या शेळयांक म्हळ्यार कशें तूं म्हजो मोग करताय म्हणून म्हाका हांगासर आतां ती 3 पडी सांगताय, तर म्हज्या भावा भयणीचो मोग कर. वच आमकां हरी एकल्या मोगाचो न्हू जेजू हें सवाल विता आसतना आमी जर म्हणटा, हांव सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करतां, पळय आज हांव आराधन करूंक तुज्या मुखार आयलां, पळय हांव सुखान आसतना मिसा गेलां, पळय हांव सदांनी तेर्स आनी मागणें करतां, पळय हांव नवें आराधना आनी जायत्यो संगती तुज्या खातीर करतां. पूण जेजू बरें बरें बरो क्रिस्तांव तूं, म्हाका अभिमान भोगता म्हणून रावना. बगार तूं म्हणटा, वच कशें तूं म्हजो मोग करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. आमी कुटुंबान जियोवची मनशां, आज आमी जेजू मुखार आसां तर ह्या आराधनाच्या अखेरेक जेजू आमकां सांगता, तूं म्हजो मोग करताय तर वच तुज्या पत्नीचो मोग कर, तुज्या दादल्याचो मोग कर, तुज्या भुरग्यांचो मोग कर, खटल्यार आसल्या अंतुळणार आसल्या प्रायस्त तुज्या मलगड्यांचो, तुज्या आवय बापायचो मोग कर, तुज्या शेजारांचो मोग कर आनी कोणाचो सादी जाता तसल्यांचो मोग कर म्हणून जेजू आज आमकां सांगता.
थोड्यांनी पणी फिडलर ऑन द रूफ म्हणलें इंग्लीश पिंतूर पळयलां आसतलें. आनी ह्या पिंतुरांत तांतलो हिरो ह्या दादलो एका संदर्भार आपल्या पत्नी कडेन एक सवाल विचारता, डू यू लव मी? तूं म्हजो मोग करताय गी? पतीने बायले तूं म्हजो मोग करताय गी? आनी ह्या सवालाक ती स्त्री शिदा जाप दिना. ती म्हणटा 25 वर्सां उपरांत तूं म्हाका हे सवाल विचारताय? ह्या फाटल्या 25 वर्सांनी हांवें तुजें वस्तू म्हणलां. ह्या फाटल्या 25 वर्सांनी हांवें तुका रांदून वाडलां. ह्या 25 वर्सांनी पिडा आयले तवळ तुजी सेवा केल्या. आमच्या भुरग्यांक जल्म दिवन वाडयलां. तुजे सांगात हांव कश्टाल्या आनी उपाशी रावल्या. हो मोग न्ही तर आनी कसलो मोग? हांव चिंता हांवें तुजो मोग केला. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या चलत्या जिवितांतलें सत हें. कोण जर एकलो सोमयाचो हांव मोग करता म्हणून आपल्या कुटुंबाच्या सद्यांचो, आपल्या लागशिल्ल्यांचो, शेजाऱ्यांचो मोग करूंक म्हणजे सॅक्रिफीस, त्याग, कुमकेचो हात दिवंक चुकोन पडटा तर ताची जिणी अधुरी जाता. मोगाचे न्हू, आमी भावार्थान आज सोम्याक येवकारिस्तांत वळखात हांव तर तो सोम्या आमकां म्हणटा, वच म्हजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. चरय तुज्या बोकऱ्यांक, चरय म्हज्या शेळयांक. मोगाच्या भावा भयणीनो, तर ह्या विशेष कश्टांच्या दिसांनी आमच्या भावारी पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार खंयच्या रितीन हांवें जेजून सांगलेल्या शिकवणे प्रकार बोकऱ्यांक शेळयांक चोरोवेत, हे सवाल आमी वैयक्तीक रितीन विचारूंक जाय. देखून आमी सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हणटा आसतना सांगाताच चिंतूंक जाय, पेल्याचो हांवें कशें मोग करचो. सोम्याक आमी हरगां होगळाप दिली. सोम्याचें भजन आमी केलें आनी सोम्याच्या उतरांचो नियाळ आमी कर जावन आतां थोडी आमची मागणी आनी विनवण्यो सोम्या मुखार दवरता आसतना सोम्यान पेद्रूक विचारलें तें सवाल, तूं म्हजो मोग करताय गी? ह्या वेळार आमी विनवण्यो करता आसतना सोम्याक सवाल विचारया, सोम्या तूं म्हजो मोग करताय गी? आनी सोमी कितें म्हणटलो? कंटी जावनी हांव तुजो मोग करता. आनी आतां आमी सोम्याचो मोग करता. सोम्या तुंय आमचो मोग कर. आनी हें सगळें सारकें जायचें जाल्यार आमी आमचें उणेपण आनी अस्कतकाय वळखून घेवंक जाय. मोगाच्यानो जेजू कितें म्हणटा आमकां सोंप्या उतरांनी समजोवचें तर, हांव पवित्र, तुमी पवित्र जाया. तुमचें उणेपण, तुमची अस्कतकाय वळखून घेया म्हणटा सोमी आमकां. ताका जवाब जावन किर्तन 50:1 आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता. हें सगळें किर्तन आमी गावया सांगाता. किर्तन 50:1 आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता.
आमी पातकी सोम्या तुझी काकळूत मागता काकळूदार देवा काकळूत मोजी कर भोकणवोळ्या देवा गुन्या विसर अपराध मोजेतून काढ नितळ म्हाका कर पातका मोजी बोगोस गोपान म्हाका दर आमी पातकी सोम्या तुझी काकळूत मागता आमी पातकी सोम्या तुझी काकळूत मागता गुन्यांव मोजो आता वळखून हांव घेता पाताक मोजे सदां मोजे मुखार येता म्हाका तुजे मोकलो कान उडयनाका तुजो पवित्र आत्मो तो कान सोडिनाका आमी पातकी सोम्या तुझी काकळूत मागता आमी पातकी सोम्या तुझी काकळूत मागता नितळ काळीज देवा रस मोजे भितर आनी मोजे थंय एक दृढ मोन आसा कर सोडवणे सोसून तोस भोगूंक म्हाका कर परगडतलो सगळ्यान तूं म्हूण सोडवणदार आमी पातकी सोम्या तुझी काकळूत मागता आमी पातकी सोम्या तुझी काकळूत मागता मोगाच्यानो थोडो वेळ आमी मौनपणे रावया खंयच्या रितीन आमी सुकोवन पडल्या कितें वायट आमचे थंय आसा या कितें वायट आमी हेरांक केलां खंयच्या रितीन हेरांक आमी दुखयलां या नागयलां या हेरांक वायट मागलां या हेरांक वायट जाल्लें पळोवन संतोश पावल्या ह्यो थोड्यो संगती आमच्या मोतीक आमी हाडया आमी जेजूक विचारच्या त्या सवालाक जेजू तूं म्हजो मोग करताय गे ताका जाप जेजून दिल्या वय ये म्हजे सरशीन हांव तुका समाधान दिता शांती दिता जे कितें तूं मागताय तुका दिता म्हूण जेजून बसयला मातें वांजल 11 अध्याय ओळ 20 आनी 8 कम टू मी आनी ताची बसावणी तो संपूर्ण करता आनी ह्या वेळार आमी सोम्याक सांगया जेजू तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार हांवें खालत्यापणान व्हडा भावार्थान आनी बरवशान मागच्यो ह्यो थोड्यो गरजो तूं म्हाका इन्कार करिनाका हें जावं दी आमचें मागणें आनी ह्या सगळ्या विनवण्या वेळार आमची जाप गायना रुपी आमी गावया आयक म्हजें मागणें सोम्या देवा उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा
एक पोटी सांगात आमी गावया. ऐक मोचे हे मागणे सुम्या देवा, उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. येवकारिस्तांतल्या जेजू, तुवें सुरसुल्लो वो सगळो संवसार 5 खंडांनी तुवें विंगड करून दवरलाय. हे 5 खंड आज आमी तुका समर्पण दिता. अमेरिका, रशिया, युरोप, एशिया आनी ऑस्ट्रेलिया आनी ताच्या सांगाता आसचे ल्हान व्हड गांव. सुम्या ह्या सकट गांवांचेर तुजी दयाळाची दीस तूं घाल. ह्या सर्व जाग्यांनी तुजी भुरगीं आमी आज विस्तारून आसाव. विविध जाग्यांनी वावर करन आसाव. आमची घरां ल्हान ल्हान बांदून आसाव. सुम्या आमकां सगळ्यांक तुजें बेसांव दी म्हूण सांगून आमी तुजो आदार आनी कृपा मागता. सांगात आमी गावया. ऐक मोचे हे मागणे सुम्या देवा, उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. ये जेजू, कामां सोदून ह्या कुटुंबा सांगाता ह्या विविध गांवांनी आमची मनशां आज आसात. तांच्यांनी घरां थंयसर केल्यांत काम करनासात. एकामेका दिसपडतो ग्रास जोडनासात. ह्या दिसांनी जायत्या जाणांक कामाचे तोंदरे जाल्यात. थोड्या जाणांचें काम वेता म्हणल्यार भिरांतीन आसात. हे जेजू, हरी एका तुज्या भुरग्यांक प्रत्येक जावन आमच्या ह्या परिसरांत रावन विविध जाग्यांनी वावर करच्या मनशांक तांचो दिसपडतो ग्रास तूं दी म्हूण सांगून कलत्यापणान तुजे लागीं आमी मागता. ऐक मोचे हे मागणे सुम्या देवा, उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. मोकळा जेजू, विविध मारेकार पिढे वरवीं आमची भावंडां कोसळून आसात. जावं पुरो ह्या कोरोना वायरसा वरवीं कॅन्सर, किडनीक संबंद जाल्ली पिडा, लिव्हराची या काळजाक संबंद जाल्ली. जेजू, ह्या वेळार तुज्या पवित्र हातांनी विविध पिढे वरवीं कोसळोवच्या त्या भावंडांक तूं आपड. तांकां सवकास आयला पळय. तांकां बरी भलायकी दी. तांच्या बऱ्या भलायके मरिफात तांच्या कुटुंबांत शांती, समाधान, संतोष परत रास करून दी म्हूण सांगप मागून तुजो आदार आमी मागता. ऐक मोचे हे मागणे सुम्या देवा, उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. सर्व कुटुंबा पासून आमी मागता. सुम्या, दिसान दीस मोलां सोडून आसात. आमचें इनकाम उणें म्हणलें बरें दिसून येता. माथ्याक ओडल्यार पांयांक ना, पांयांक ओडल्यार माथ्याक ना म्हणलें बरी हर एका कुटुंबांत कश्ट दिसान दीस जातात. जेजू, हर एका कुटुंबाक कितें गरज आसा तें तूं फावो कर म्हूण सांगून तुजे लागीं कलत्यापणान आमी मागता. ऐक मोचे हे मागणे सुम्या देवा, उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. ये जेजू, सर्व काजारी जोड्या पासत मागता. कांय थोडे पोटी ल्हान व्हड कारणा खातीर मनस्ताप जातना मोना मोडटात. एकामेकाचो संबंद तिके पयस जाल्ले बरी जाता. ह्या घडये सुम्या सक्कडी खंयच्याय ल्हान या व्हड कारणा पासत मनस्तापाच्या सर्व त्या तरण्या तशेंच मालगड्या जोड्यांक तुका आमी समर्पण दिता. सुम्या, तांच्या मोतीक तूं समाधान दी. एकामेकाचें उणेपण अस्कतकाय सुदारसून व्हरूंक एक बरें मोण तूं दी म्हूण सांगून
आमी कालत्यापणान मागता ऐक मोचे हे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती आयच्या दिसा अमाल वस्तू मादक द्रव्या या दुमटेक संबंध जाल्ल्या विविध वस्तूंक गुलाम जाल्ल्या त्या वायट हातावन भायर येवंक कश्टोच्या आमच्या सकट भावंडांक सोम्या तुका आमी समर्पण दिता जायत्यांक त्या सवय येतावन भायर येवंक आशा आसा पूण त्या अस्कतकाय येतावन येवंक कश्ट मारतात सोम्या या मारेकार वस्तू वरवीं कुटुंबां नासाच्या वाटेर येतात घरांत संतोष समाधान उणो जाला दुबळी काय सडता सगळें कुटाम कश्ट जाता सोम्या या वायट हातावन या अस्कतकायतावन भायर येवंक तुजी विशेष सकत या घडये तूं दी म्हूण सांगून कालत्यापणान सोम्या दिंबेर पडोवन म्हणले बरी रोडोवन आमी मागता आनी गायता मोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती माका आयच्या दिसा मोकळा जेजू वैद्यकीय शेतांत विविध आस्पत्र्यांनी क्लिनिक्सांत वावर करच्या डॉक्टर नर्सां पॅरामेडिक्स आनी हेर वावरड्यां पासून आमी मागता सोम्या दीस आनी रात ती तांचो जीव रिस्केर घालन हेरांची सेवा करनासात तांकां सगळ्यांक जेजू खंयच्याच रितीच्या मारेकार पिडेक वळख जायनाशें विशेष तरान तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत तूं दी तांकां तूं राख आनी सांबाळ तांणी करच्या वावरांत तांकां तूं तृप्ती दी तो वावर करूंक तांकां तूं धैर्य बळ आनी घटाय दी म्हूण सांगून आमी मागता ऐक मोचे हे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती माका आयच्या दिसा जेजू मानसीक पिडे वरवीं कश्टांच्या आमच्या भावंडा पासून आमी मागता सबारांक एका रितीचें भें कावचेनी भिरांत दिसता धाकटेर कितेंच पिडा ना म्हणटात पूण तांच्या पिडेक वखात ना म्हणले बरी तांकां दिसता ह्या संदर्भार तांचो भावार्थ दंडळटा विविध नमुन्याचे दुबाव तांकां दोसतात सोम्या तूं सर्व वैजांचो वैज तुजे प्रास व्हरतो वैज ना तसल्या सर्व संगती वरवीं कोस्टोच्या आमच्या भावंडांक आनी सबार जणांनी ह्या विशयांत मागोवंक विनंती केल्या तांकां सगळ्यांक तुका समर्पण तुज्या पांयां तळा दवरून सोम्या तुजी दयाळ्याची दिश्ट तांचेर तूं कसय म्हूण सांगून आमी मागता आनी सांगाता गायता मोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती माका आयच्या दिसा थोडो वेळ मौनपणे आमच्या काळजांत कसलीं बोगणां आसात कसले इरादे आसात ह्या हेरांनी आमच्या लागीं कितें मागोवंक सांगलां कोणें आमकां मागा म्हूण सांगून आमच्या लागीं विनंती केल्या जायत्यांनी जेजू म्हजे लागीं मागोवंक सांगलां जावं ती मिडल इस्टांत आसात युरोपांत आसात युएसांत आसात ऑस्ट्रेलियांत आसात ह्या संवसाराच्या खंयच्या कोणशांनी आसात जेजू तांकां सगळ्यांक तुका समर्पण दिता सांगतस ह्या वेळार ह्या आराधनांत जो कोण तुमी भाग घेवन आसात उडास दवरा उत्पत्ती ग्रंथांत 18व्या अध्यायांत अब्राम बापान सोदोम आनी गोमोरा पासून मागल्लें देवान इन्कार करूंक ना निर्गमन ग्रंथ 17व्या अध्यायांत अमालेक
राय आनी ते सोचेर इस्रायल परचे विरोध झुजोवंक आयिल्ल्या वेळार मोइजेन ताचे हात उबारन मागलें. देवान इन्कार करूंक ना, जैत दिलें. रायाच्या पयल्या पुस्तकांत 18व्या अध्यायांत एलिया प्रवाद्यान 3.5 वर्सां पावसाची शेण सावळी नातल्या वेळार ताणें मागिल्लें, देवान पावस दिलो. जोब पात्रियार्कान 42व्या अध्यायांत 10व्या वळेंत ताच्या इश्टां पासून मागलें, तें देवान फावो केलें. आनी आज आमची बोब जावं दी. जुवांचो 6वो अध्याय वळ 60 आनी 8. जॉन 6:68. सुम्या आमी कोणा सरशीन वेचें. तुजे तावन मात्र आमकां बाचावी मेळटा. तुजे भायर आमकां कोणेंच रक्षण दिवंक जायना. कोणाय वरवीं आमकां सुडका आनी सोडवण दिवंक जायना. कोणाय वरवीं आमचे कश्ट हाळू करूंक जायनात. सुम्या तुका आमी शरण येता. तुज्या पांयां थळा आमी दिंबेर पडटा. साश्टांग नमस्कार करता आनी आमच्यो गरजो तुजे मुखार दवरता. ये जेजू आमकां इन्कार करिनाका म्हूण सांगून थोडो वेळ माऊनपणी काळजाच्या गुंडायेतावन आमी मागया. आनी हर एका घडये आमी मागता आसतना हेंच म्हणया, जेजू तूं म्हजो मोग करताय मू, तर हांवें मागलें तूं म्हाका दी. जेजू तूं म्हजो मोग करताय मू, तूं म्हाका भलायकी दी. जेजू तूं म्हजो मोग करताय मू, म्हजें काम वेचार आसा, म्हाका दिसपडतो ग्रास तूं दी. जेजू तूं म्हजो मोग करताय मू, म्हज्या कुटुंबांत शांती समाधान दी. जेजू तूं म्हजो मोग करताय मू, म्हाका राखून सांबाळून व्हरू, देदेस्पर जावंक दिनाका, कंगाल जावंक दिनाका. अशेंच निरंतरी हें आमचें मागणें आमी जारी दवरया. आनी बरो जेजू आमचो मोग करचो, आमकां तो निराशी जावंक सोडचो ना. आनी की थोडो वेळ माऊनपणी करचया.
पवित्र सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूक आमकांच आमी समर्पिया, आमची कुटुंबां, आमची दियेसेस, आमचो अख्खो गांव आमी जेजूक समर्पिया आनी ताचे तावन कृपा बोळ भलायकी जोडया. हे मोगळा जेजू आत्म्याच्या भलायके दातारा, बापाच्या एकल्याच जनीत पुता आनी काकुळतीच्या मुखामळा आमच्या मोगाळ मायगांवची भारताची यात्रीक पवित्र सभा भाल्यान तोपलेली तुज्या कडवळाची विदलली कूस पळोवन सोडवणेचें देणें उडासा काडटा आनी आमच्या ह्या आकांताच्या वेळार तिका राख म्हणून तुजे लागीं पराता. आमच्या फुडाऱ्यांची मत तूं उजवाडाय, दुबळ्यांची आनी कश्टतल्यांची तूं बिरमोत पाव, किरकोळ आनी दणसतल्यांक तूं पाव, पिडेस्तांक आनी पातक्यांक तूं गूण कर, निराशी जाल्ल्यांक तूं उबार, बंदडेंत आनी बंद्यांत आशिल्ल्यांक तूं सुटका दी आनी आमचेर आयलेल्या हे फेस्त पिडेतावन आमकां बचाव कर. मोगळा जेजू कुर्सार उबारल्या आनी माळये सालांत सिसांक तुज्या मोगाचो अनुभव दिल्ल्या आमच्या मोगाळ मायगांवची भारताची यात्रीक पवित्र सभा बापान मनशा कुळाक वेंग मारलेल्याचो उपकार कशें तुजेर दिश्ट घालता. अशें तुवें तुज्या सिसांचे पांय दुल्ले वेळी दिल्ल्या मोगाच्या उपादेशा प्रमाणे एकामेका वांटून जियोंक ह्या अक्लासाच्या वेळा तुज्या लागीं मागता. आमच्या भुरग्यांक, प्रायवंतांक, अस्कत्यांक तूं पाव, पिडेस्तांची सेवा करतल्या वैजांक, तांच्या सहायकांक आनी हेर स्वयं सेवकांक तूं सवकासाय दी. कुटुंबांक आदार दी आनी आमकां सुमेस्तांक माया मोगाच्या एकवटान बळवंत कर. मोरतल्यांचो उसवाड जा आनी मरण पावल्ल्या आमच्या भाव भयणीक तुज्या राजांत घे आनी आमचेर आयिल्ले हे पिडेतावन आमकां बचाव कर. मोगळा जेजू आत्म्याच्या भलायके दातारा, आमकां सुमेस्तांक तूं आदार दी. हें याजकी तरबेतीचें घर फाटल्या वर्सा तुवें सांबाळलां, राखलां. आमचो वावर आमी हांगासर आशिल्ल्या याजकांनी बरो करूंक उर्बेन करूंक आनी आमच्या दियेसेजीक कोडयाळच्या आनी हेर भारताच्या दियेसेजीक उर्बेस्त याजक फावो जावच्या प्रमाणे आमी प्रामाणीकपणान वावरूंक आमकां आदार दी. ह्या वावरांत आमकां आदार दितले जायते आसात. आर्थीक रितीन कुमो करतले हितचिंतकी साबार आसात. तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर तुजें बेसांव घाल. तांकां सगळ्यांक बरी भलायकी, समाधान, संतोश लाभय. हे मागणी आमी करता मोगाळा जेजू तुज्या नांवान. आमेन. आतां जेजूचो आशिर्वाद घेवंक हे देवडा म्हणलें गीत आमी गावया. हे देव Oda sacramenta strastagnaman goruja porvina rupa badla novioriti adarya solvon vecha askat vishwa bhava hartache mol divya जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुतीचा सस्ना सस्ना एका साड्या हसिता
Tuca doga cha spirita sama sami Amen. प्रार्थूया. देवा विचित्र सक्रमेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. मोरये मायेक मान कर्ण गीत आमी गावया. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नमान तुका बोरबोशांच्या माय मोयण्याचे धुलो प्राण्ये चरणां तुझ्या लागता माये. लाभाशेक कांदेणे होत मोराक्षे पापाविने परतून आमी पडानाशे आजा सारके झिंजियशे. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वार मोरे आशीर्वाद दिव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुर्बेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे.